पारतून लिपोन आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा हुंड्यार पारतून लिपोन आसा दैवीक तुजो मोग वांटून आसा कुरपेन तूं आमकां नेटोन आसा पोवी सांगात तुजो दिवून आसा कुरपेन तूं आमकां नेटोन आसा पोवी सांगात तुजो दिवून आसा हात बारे आमने जेजू मोगाळा आराधन तुका जेसू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका हे सर्वोन्नरा मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ह्या सांजेच्या वेळा सोम्याच्या हाजीरपणांत आमी आसा. आयचो सगळो दीस जेजूच्या हातांत आमी समर्पण दिल्लो. ह्या सांजेच्या वेळा परत आमी जेजूच्या हाजीरपणाक राखोन आसल्या न्हिदोंगेच्या फुडें जेजूच्या मोगा पासत आमी अर्गां दिवया, ताच्या हाजीरपणा पासत आमी अर्गां दिवया, ताणें आमचेर वतल्या सर्व देण्या पासत अर्गां दिवया. म्हज्या उपरांत म्हणा वा म्हजे सांगाता म्हणा, कोणा लागीं बायबल आसा उक्तो खरा, कीर्तन 138 Psalm 138 अर्गां आनी स्तुती. म्हज्या सांगाता म्हणा, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्गां दितां. तुज्या दुतां मुखार हांव तुजी स्तुती गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडतां. तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा पासत तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां. कित्याक तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्टां प्रास तुवें वर्तें केलां. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिलें. संवसाराचे सर्व राय तुजी स्तुती करूं सर्वेस्परा, कित्याक तुज्या तोंडांतलीं उतरां ताणें आयकल्यांत. सर्वेस्पराच्या वाटां विशीं तें गायन करूं, कित्याक खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. वय सर्वेस्पर भोव वर्तो, तरी खालत्यांचेर तो नदर घालता आनी गरब्यांक पयस तावन वळखता. विज्ञानी म्हाका वेडो घाल्यारय तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजे रागार जळतेल्या म्हज्या दुस्मानांचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासणाक तगता. तुज्या हातांचें काम अर्द्यार सोडिनाका. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी न्हिदोंगेच्या फुडें जायतीं आमचीं कामां अर्दीं उरल्यां जावंक पुरो. आमी करूंक चिंतलें बरें काम अर्द्यार रावलां जावंक पुरो. जें कितें आमी चिंतलें तें आयच्या दिसा करूंक जावंक ना जावंक पुरो. सोम्याचेर विश्वास दवरया. आतां आमी आयकल्ल्या उतरा प्रमाणें, आमी म्हणल्या उतरा प्रमाणें तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडिनाका. जर सोम्यान म्हजें तें कितें बरें काम सुरू केलां जाल्यार, म्हज्या आत्म्यांतय बरें काम करूंक सुरू केलां जाल्यार, म्हज्या काळजांत बरें भीत आनी ओंपल्लें तें दिसान दीस वाडचें तसलें भाग ताणें म्हजें तें फावो केलां जाल्यार, पवित्र आत्मा म्हजें तें आजून काम करता वय जाल्यार, मागया आमी सोम्या तुज्या हाताचें काम हांव तें अर्द्यार सोडिनाका. तुज्या हातान केल्लें काम हांव, तुज्या हातान दिल्लो हो जीव सोम्या, तुज्या हातान केल्लें काम हांव, म्हाका शेवट पर्यंत राख आनी सांबाळ. आयच्या राती आनी फाल्यांच्या दिसा आनी फुडें म्हजो आत्मो सलवार कर. म्हजो आत्मो सर्गींच्या राजांत पावशें तुज्या दुतांक नेमाक केलाय. तांच्या मुखांत म्हजें रक्षण कर, म्हाका राखण कर. अर्गां तुका सोम्या जेजू.
होगळाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू. Ascat cae portana, agar tu solabai, magnyatyanar astana, magong makashikai, Puvitatmya Devunye Mochitaitu Raunki Usvartu So Fangonki Mochitaitu Ziyeki. मोगाच्या विशेवा कमी वेळच्या फुडें थोडी गरजो मुखार दवरया. आयच्या दिसाचे कश्ट, निराशपण, बरेंपण सगळें समर्पण दिवन देविका कळतेक आमी उलो मारया. मागीर आमी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा कोण पिडेंत आसात, लांब काळाचे पिडेंत आसात, वळवळून आसात, विविध रितींची पिडा आसा, कातीची पिडा, मतीची पिडा जावं बरो मानसीक रितीन कश्टान आसात, विविध रितीन कुडीच्या विविध पिडे निमती कश्टान आसात. न्हीद पडनासतना राती, न्हीद पडनासतना कश्टांची जायतीं जाणां आसात, एकसूरपणां जायतीं जाणां आसात. सगळ्यांक आमी समर्पण दिवया. मागया स्वामी तांकां ह्या राती राखून दी, सांबाळून दी, बुजवण दिवन दी, तांच्या सांगातार रावून दी, राखण बडव्या मुखार तांकां रक्षण दिवन दी म्हणून आमी मागया. सतमंतां देवाक, सर्वपदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्यावरवीं करबेस समावलो, अहंकार मर्यादान सलमलो. ताणें कसले ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी पिलो, तो मेल्ले मदें देवलो, तिसरेच मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवीदार देव बापूच्या उजव्या बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसीब करून घेतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या कदोली पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें जिवन पोवन सस्ताचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले समी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची, आमच्या स्वामी आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकांच्या प्रियप्रमाण जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा मारिफात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर.
हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अक्रेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुज्या मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभव, भेटिल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ल्या खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ल्या खातीर, तुज्या हाजीरपणांत रावंक सुकल्ल्या खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका वावूंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांत म्हाका पारोत कर. पवित्रात्म्या म्हजे मोतेचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो. आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांत्र घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळत कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकुळत कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. तुकाराधा देवा पुता, तुकाराधा ये देवा बापा, तू सर्गीच्या सर्पोराच्या